बेसिकली तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जो ISLाचो जो इश्यू चल्ला गोंयभर आनी गेल्या 10 नोव्हेंबराक जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जेन्ना ISLाक वॉर्निंग दिलेली की बाबा जो हांगलो लोकल जो गोंयकारांचो बिझनस आसा तो बिझनस गोंयकारांक दिवचो म्हणून बट तेन्ना तेंच्यांनी तेजेर लक्ष घालनासतना आमी तेज्या उपरांत तांकां प्रोटेस्ट करून दाखयलें एक्शनान दाखयलें आनी जेन्ना आमी नागोवा गेले आनी जेन्ना तेंची बस हाडयली प्रॅक्टीस मॅचीक जे येयलेले प्लेयर्स तांकां दिवना तेन्ना बस रिटर्न धाडल्या उपरांत ते सगळे जाण आमकां मेळपाक गेले. सो तेज्या पयलीं जो आमचो सिंपल डिमांड आसलेलो तो फक्त आमचो इतलो आसलेलो की बाबा जी बसीस हांगा जी चलता प्लेयरांक लागून जे टॅक्सीस चलता जे जनरेटर हाडला हे सगळे तुमी भायरसून हाडलेले आसा गोंया भायरसून. आमी फक्त तुमचे कडेन इतलें डिमांड केलेलो की बाबा हो बिझनस गोंयकारांक दिवचो म्हणून. सो ते लेवलाचेर मागीर जेन्ना आमी तेजे उपरांत आमी तांकां ऑफिशियली एक मेमोरंडम दिलो लेटर दिले ते आमी ISLाक दिले तेंच्या चेअरमॅनाक दिले तशेंच आमी सगळे कलेक्टराक दिले आमचे चीफ सेक्रेटरीक दिले सगळ्यांक आमी एक मेमोरंडम दिलो जो तुमचे कडेन प्रेसा कडेन पावलेलो आसा. तेजे उपरांत हे ISLाचे जो CEO आसलेलो आनी बाकीचे तेंचे एक्झिक्युटीव डायरेक्टर आनी जो गोवाचो इन्चार्ज रिलायन्साचो आसा हे सगळे जाण आमकां मेळपाक आमच्या काँग्रेस ऑफिसान येयले आनी जेन्ना काँग्रेस ऑफिसान येयले तेन्ना आमचो CLP लिडरच्या लिडरशिपाच्या अंडर आमी ती तेंच्या वांगडा बातचीत केली आनी तेजे कडेन डिस्कशन केलें. तेंच्यांनी आमकां दाखयले खंयची खंयची बसी तेंच्यांनी भायरसून हाडल्या खंयच्यो खंयच्यो गाडयो भायरसून हाडल्या आनी तेन्ना सगळे लिस्ट पळयलें जाल्यार तेंच्यांनी आमी तांकां सांगलें की भायल्यो गाडयो आसा टॅक्सी त्यो आमकां नाका त्यो सगळे गोंयकारांच्यो गाडयो घालूंक जाय. तेजेर ते एग्री जाले. तेजे उपरांत बसीस जी टेम्पो ट्रॅव्हल आसलेली ती भायली आसली तांकां सांगलें ही 4य टेम्पो ट्रॅव्हलर्स आमची गोंयकारांचे घालूंक जाय. थंयसरूय ते एग्री जाले. जनरेटर आसा तेजेरूय एग्री जाले सेक्युरिटीचे. सो हे सगळे ते एग्री जाल्लेले आसा कित्याक आनी तेंच्यांनी आमचे कडेन आतां आमी तेंचे कडेन डेली कॉन्टॅक्टान आसा. तेंच्यांनी सांगलां की जे लिस्ट आमी तांकां टॅक्सींचे दिला बसीचे दिला हे लिस्ट आमी दिवना आमी काडले आनी तांकां युनियना कडेन बसयले. जे टॅक्सी युनियन आसा गोंयचे तेंच्यांनी तांकां नांवां दिल्लीं आसा खंयची टॅक्सी घालपाची कितें घालपाचें खंयची बसीस घालपाचे हे तेंच्यांनी डिसायड केलेलें आसा. तेच्या उपरांत जेन्ना आमी तांकां लिस्ट दिलें तेंकां आमी विचारलें कितें जालें. सो तेंच्यांनी सांगलां की सद्या बॉम्बेसून ते एप्रुवल येयलेलें आसा म्हणून आनी बाय मंडे इवनिंग पर्यंत तांकां ते आमी लेटर वर्क ऑर्डर दितले म्हणून. सो तेच्या लागून आमी ओगी आसलेले. सो जेन्ना तेंच्यांनी मंडे पर्यंत आमचे कडेन टायम मागलेलो आसा. सो कालूय एक मॅच जाली बांबोळे. सो थंयसरूय आमी कसले डिस्टर्ब करूना आनी कांय करूना प्रोटेस्ट करून. सो बट अचानक कितें जालें काल राती कडेन असो इन्सिडंट जालो कितें आमचे 4य जाणांच्या घरा कडेन पुलीस धाडपाक लागले. रातचे 11 उपरांत 11:30 12 पर्यंत पुलीस येवपाक लागले. वरादाच्या घरा कडेन पुलीस जीप धाडली. आमकांय थंयसर पुलिसांक कडसून पळयलेले म्हाज्या घरा कडेन येयले जनाच्या घरा कडेन अमरनाथाच्या. सो अशें जालें कितें बाबा ते आमकां अरेस्ट करपाक सोदता आनी आमकां ते फोर्स करपाक लागले इन रायटींग दिया कितें तुमी डिस्टर्ब करपाना म्हणून. सो तेच्या लागून आमी आयज अपॉयंटमेंट घेवन DGPक मेळपाक गेलेले. सो आमी DGPच्या कॅबिनान गेले. पयले जाल्यार DGP थंय नासलो थंयसर SP आसलेलो. सो SP कडेन आमचें उलोवप जालें आनी DGPन सांगलें SPक सगळे ब्रीफ करून घे म्हणून. SPचें इतलेंच आसा रिक्वेस्ट की तो म्हणटा कितें बाबा तुमचे सगळे उलोवप जाल्लेले आसा सेटल जाल्लेले आसा जाल्यार तुमी इन रायटींग दिया म्हणटा बाबा आमकां कितें बाबा तुमी मॅचीस डिस्टर्ब करपाना म्हणून. सो आमी ताका सांगलेलें आसा बाबा हो जो इश्यू जाला तो गोंयकारांक जाला. हो एक्चुअली कोणें सॉर्ट आवट करूंक जाय आसलो. गोंयचो जो गव्हर्मेंट आसा तेंच्यांनी करूंक जाय आसलो. कित्याक आयज जो पब्लिकाचो जो राग आसा तो राग पब्लिकाची आयज व्हायलन्साचेर पावपाचे. फक्त आमी जो इंटरफरन्स केला आनी सेटलमेंट केला तेच्या लागून आयज व्हायलन्स जाल्लो ना. हे काम गव्हर्मेंटाचें आसलेलें. गव्हर्मेंटाचें काम आमी केल्लेलें आसा. जे काम गव्हर्मेंटान करूंक जाय आसलें तें आमी सेटल केल्लेलें आसा. ह्या लोकांच्या मदीं लोकांक बिझनस दिवपाचो हो काम एक्चुअली गव्हर्मेंटाचें आसलेलें CMाचें आसलेलें तांकां आफून बाबा हें सेटल करपाचें. बट आयज अशें जाल्लेलें आसा कितें सगळें सेटल जाले उपरांत फक्त हे प्रेशर टेक्नीक घालपाक लागून तेंच्यांनी काल पुलीस आमच्या घरा कडेन धाडले आनी आतां ते सांगता कितें बाबा तुमी इन रायटींग दिया कितें तुमी डिस्टर्ब करपाना. आमी स्ट्रेट तांकां सांगलेलें आसा आमी जो इश्यू घेतलेलो आसा तो आमच्या गोंयकारांक लागून घेतलेलो आसा. आमी तुमकां अंडरटेकींग कशें दिवपाचें ना. तुमी जाय जाल्यार आमकां अरेस्ट करा आमी रेडी आसा अरेस्ट जावपाक आनी गोंयकारांक लागून आमी एकदां न्हू 2दा न्हू 10 फावटी अरेस्ट जावपाक सुद्दां रेडी.